धन्यवाद सर. येस.
आज हांगासर पावलेल्या नव्या विगाराक ताचे बराबर आयलेल्या याजकांक धर्मिकांक लायक भावार्थ्यांक आनी DSCच्या बिस्पाच्या प्रतिनिधीक आनी आमच्या फिरगजकारांक स्वागत. तुमी सगळ्यांनी तुमची बसका घेवची. आज हांगा पावलेलो नवो फिरगस विगार मानादीक बाप अँड्रू लिओ डिसोसा सालोरेसाक समर्पिल्ल्या बोंदेल फिरगेचे थावन आयला. आता ताच्या हाती हे फिरगजेची जबाबदारी दिवंक बिस्पाचो प्रतिनिधी मानादीक बाप विक्टर डिमेल्लो हजर आसा. तो ह्या कार्यक्रमाची येजमानपण घेता. समेस्तांनी ह्या कार्यांत भक्तीपणान भाग घेवंक उलो दिता. आदलो विगार नव्या विगाराक स्थोल दिता आनी म्हणटा, San Sebastian permanur firgăgind, Cristace muniar porn solung, disis वडील बिस्पान तुका नेमला. येदोळ पर्यंत ही सेवा देवाच्या दयेन आनी वडिलांच्या हुकमे काल हांवें सोलोवन वेली. आज तावन हे सेवेस्तान तुज्या हाताकाल दिवंक हांव संतोश पावतां. आदलो विगार नव्या विगाराक पवित्र पुस्तक दिता आनी म्हणटा, देवाचें उतर आटापचें हें पवित्र पुस्तक हांव तुजे हातीं दितां. भावार्थान आनी बरोवशान हें तूं स्विकार कर आनी पुर्त्या मोगान हें देवाचें उतर परगडचे सेवेंत तुजी जिणी करची. सुकाळी आनी आकाळी देवाचो शब्द परगट कर. ह्या देवाच्या उतरान ह्या फिरगजीच्या भावार्थ्यांक तूं पोस. तांचे आत्मीक सेवा करचें तुज्या जिणयेंत तुका दादोसपण जावं दी. कश्टा आनवारा मदें वा विरोधपणा मदें देवाचें उतर तुजें धैर्य आनी सामर्थी जावं दी. नवो विगार पवित्र पुस्तक घेता आनी पुस्तक स्थानार ते दवरून ताचे कुशीन 2 वाती जळयता आनी ते पवित्र पुस्तक दुंपयता. उपरांत सुवार्ते तावन एक वासाप वाचता. सगळ्यांनी उबे रावचे. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसो, तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तेणे 11 दीस गलिलियाक गेले आनी जेजून तांकां मेळोवंक सांगिल्ल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयतस सिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यंत वचोंक नातलो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून वचा आनी समेस्त परजांचे शीस करा आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तुमी तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाळ संवसाराचे अखेरी पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उगडास दवरा.
देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. सर्वांनी बसचे. आता बिस्पसो प्रतिनिधी नव्या विगाराक भावार्थाची उसारणी करूंक उलो दिता आनी म्हणटा, क्रिस्ताचे सेवेंत तुजी तिरासाण आनी तुजो विश्वास उच्चारण तुज्या भावार्थाची उच्चारणी आतां तूं कर. हांव बाप एंड्रोलियो सोजू भावार्थाची 7-8 आपच्या सुत्रांत आसात ती सरू सतां आनी हरी एक सत तीर भावार्थान सत म्हणटा आनी आतां हांव ती उसारतां. एकाच देवाक सत म्हणटा. सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक हांव सत म्हणटा. देवाचो एकलोच पूत तो चर काळा आदीं बापातावन जल्माला. देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजल्लो खरो देव. तो देवातावन जल्माला ताका रुसूंक ना. बापाच्याच सैमाचो ताचे वरवीं चर वस्तू केल्यात. आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडून पसत सर्गात ताव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव करमरीचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पणस फुलां ताका ताका खुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गाक सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक तो वैभवान परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा. सोमी आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता आतां निप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रभादे वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी दर दुतारी स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा. पातकांच्या बोक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण हांव मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक हांव विस्वासून रावतां. आमेन. देवाच्या उतरांत आटांपलां ते सगळे हांव दृढपणी पातयेतां. आपले संभ्रमीक उसारणेन आनी सामान्य जराल शिकोवपा सदरे मुखांत्र पवित्र सभेन दैवीक उगडापणाचे म्हूण पातयेचे म्हूण बरपी वा संप्रदायांत आतांतर केलां तेय हांव दृढ भावार्थान पातयेतां. पवित्र सभेन भावार्थ आनी नैतीक शिकोवणे विशीं खात्रेन सुचयलां ते सगळे हांव मानतां आनी तांतले हरएकी हांव दृढपणी स्विकार करतां. सांगात आस पाप सायबान आनी बिस्पांच्या एकतारान खेरीतपणी परगटूंक ना तरी ताणें आपल्या शिकोवपा सदरेतावन विवारून सांगलें सगळें खुशे मनान आनी म्हजे जानवयाच्या धार्मीक काल्पनान हांव तें मानून घेतां. आपलो कायदो विश्वासपणी चलयतलो म्हणून नवो विगार बिस्पाच्या प्रतिनिधी मुखार फर्माण करता. पवित्र पुस्तकाचेर आपलो हात दवरनो अशें म्हणटा. येसाम बस्त्यांक समर्पीत केल्ल्या फिरगेजीच्या सेवेस्थानाची जबाबदारी घेवचो हांव बाप एंड्रोलियो सोजू म्हज्या उतरांनी तशें करण्यांनी सदांच पवित्र सभे संगी एकतार सांबाळटलो. नियमा प्रमाणे सार्वत्रीक आनी थळावे पवित्र सभे तेवशी सेवा दितना आमी पाळी जे जाल्ल्यो त्यो चोर जबाबदाऱ्यो हांव जतनेन आनी विस्वासपणी पाळटलो. पवित्र सभेच्या नांवान म्हाका दिल्या ती जबाबदारी चलयतना हांव भावार्थाची सत्ता पुर्तेपणी मानतलो आनी ती विस्वासीपणी सांबाळटलो आनी विवारून सांगतलो आनी तांचे विरोध आसची खंयचीय शिकोवन हांव सुकयतलो. पवित्र सभेची जराल शिस्त हांव पाळटलो आनी पवित्र सभेची सगळीं कानुनां चड करून पवित्र सभेच्या कानुनाच्या पुस्तकांत आटापल्यान ती हांव पाळटलो. भावार्थाचे अधिकृत दोतोर आनी शिकोवपी तशे बिस्प परगटतात ते आनी पवित्र सभेचे आडळते पळयतले आसून ते कितें स्थापतात तें हांव क्रिस्ती काल्पनाल पाळटलो.
पवी सभेच्या नांवान आनी तिचे हुकमेन चलयतलो अपोस्तलीक वावर पवी सभे संगी एकतरान चलोवन व्हेल्लो जायशे जेसीच्या बिस्पाकी हांव विस्वासीपणी आदार दितलो देखून देव आनी हांवें जाचेर हात दवरला तो देवाचो पवित्र वांजेल म्हाका आदार जावं 2026 मे म्हयन्याच्या 25 तारीखेर वयर दसकत गेल्ल्या विगारान म्हजे हुजीर आपल्या बोवार्थाची उच्चारणी आनी परमण केलां म्हूण हांव बाब विक्टर डिमेलो रुजवात दितां 2024 वर्साच्या माय म्हयन्याचे 25 तारीखेर आता आदलो विगार फिरगसकरांची नांवां आनी विवारासची पुस्तकां नव्या विगाराक दिता त्या वेळार बिस्पाचो प्रतिनिधी म्हणटा हे सान सबस्तांक समर्पून दिल्ल्या पेर्मानोर फिरगजेंतल्या बावार्थ्यांची नांवां आसचीं हीं पुस्तकां तुजे हातीं आतां दिल्यांत हे फिरगजींतल्या सर्व धर्मांच्या लोकांतय तुका आतां जबाबदारी आसा प्रत्येक थरान तुजी जबाबदारी आनी सेवा हे फिरगजेच्या कातोलिकांत तेवशी आसतली तुजे मिनातेन फिरगजेन कातोलिकांचो संख्यो वाडोवन दी संख्यो मात्र न्हय ताचे प्रात चड ह्या लोकांची उर्बा आनी भावार्थ चड आनी चड खत कोतून दी आनी फळां बरी जावं दी फिरगज गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष फिरगजेच्या स्वताची आनी एवे देव्याची लेखांची पुस्तकां नव्या विगाराक दिता ह्या वेळार बिस्पाचो प्रतिनिधी म्हणटा भाव भयणीनो ही पवित्र रीत मदें मदें ताळयो पेटच्यो नाकात अकरेक ताळयो पेटल्यार पुरो ह्या फिरगजेच्या स्वताची आनी येवे देव्याची पयली जबाबदारी विगाराची फिरगजेच्या लेखांची पुस्तकां फिरगज गवळीक परिशदेच्या उपाध्यक्षान नव्या विगाराच्या हातांत दिल्यांत फिरगजेच्या सहकारान फिरगजकारांच्या सहकारान आनी आदारान ही फिरगज प्रगती जोडून दी बिस्पाचो प्रतिनिधी नव्या विगाराचे हाती पवित्र सक्रामेंताचे पेटेच्यो सावयो दिवचे वेळी अशें म्हणटा हे सबस्त्यांक समर्पून दिल्ल्या पेर्मानोर इगर्जेंताच्या पवित्र सक्रामेंताचे पेटेच्यो सावयो हांव आतां तुका दितां पवित्र सक्रामेंताची फावोती जतन घेवचे मात्र न्हय सर भावार्थ्यांक ह्या सक्रामेंतांत पसची आनी वागोवची जबाबदारी सदांच सांबाळून दर नवो विगार सावयो घेता आनी पवित्र सक्रामेंताची पेट उक्ती करता आनी कुशीच्यो 2 वाती पेटयता ह्या वेळार जोगते गीत गावचे सकडांनी दिंबी घालची
नवो विगार सक्रामेंतांक झळायलेल्या वातीतावन आपली वात झळायता फिरगस गवळीक परिशदेच्या संध्यानी मुखार येवचे. क्रिस्त संवसाराचो उजवाड. हो उजवाड ह्या फिरगजेंत आनी सगळ्यांतल्यान प्रसारचें काम आपणे हातीन घेतलां म्हूण दाखोवच्याक नवो विगार आतां आपली वात जळोवन सहायक विगाराची तशेंच फिरगजेच्या गवळीक वावरांत फिरगजेच्या लोकांकी वांटो आनी जबाबदारी आसा देखून लोकांची प्रतिनिधी कशीं आसच्या फिरगज गवळीक परिशदेच्या संद्यांच्योय वाती तो जळयता. सर्वांच्या वातींचो उजवाड एकामेका पाशार जाता आनी तांचो प्रकाश वाडोवन येता. तशें हे फिरगजेंत ह्या विगारान करचें गवळीक काम सर्वांच्या सहकारान वाडोवं दी आनी फळां बरी जावं दी. आता आमी सुमेस्त समियान शिकेल्ले मागणे सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आशीर्वाद. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. Amka
सर्वांनी बसचे तुमकां सुमेस्तांक संजेचो प्रणाम. मुगाळ याजक भावानो, धर्मीक भयणीनो, फिरगस घरानो, प्रत्येक जावन बोंदेल फिरगेजे तावन तुमच्या आदल्या विगाराक आतां धैर्यान संगीत पावूंक आयिल्ल्या बोंदेलच्या फिरगस घरानो ल्हानशे एक मुखार उल्हासूचे येवन दसखत घालची हजर आसले पाद्र्यापानी. ल्हानशे एक उल्हासूंचे ह्या बरे मागचे कार्य आनी ह्या कार्याक हांगासर वेदी रिती आसा. ही भरती करच्याक हांव फुडें आपयतां. आदलो सान सेबेस्त्यांव फिरगजेचो विगार भोवमानादीक बाप सिप्रियन पिंटो. तशेंच आयच्या दिसा नव्यान नेमाक जाल्लो मानादीक बाप अँड्रू लिओ डिसोजा. तशेंच बोंदेल फिरगजेक नव्यान सेवेस्तान स्विकार केल्लो विगार मानादीक बाप बाजेल वास. बिस्पाचो प्रतिनिधी ह्या कार्यक्रमाचे येजमानपण घेतिल्लो मानादीक बाप विक्टर डिमेल्लो. पानीर फिरगजेचो विगार सान सेबेस्त्यांव फिरगस गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष मानेस्त आरोन डिसोजा, कार्यदर्शी ज्योती डिसोजा. बोंदेल फिरगजेचो फिरगस गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष जॉन डिसिल्वा. Thank you very much. Father, thanks for your love. Thanks for your support. Yes, thank you, Father. आता जमल्या समेस्तांक स्वागत करूंक मुखार येता मनेस्त अरुण डिसोसा.
देव बरी सांज देव मोगाचेनो आज सांज सेवेस्तां फिगजेक मोवरत्या संतोषो दीस मना दी बाप अँड्रू लिओ डिसोजाक आमी फेनमण फिगजेक बऱ्यांतलो बरो माया मोगोसो येवकार मागता आनी ह्या उल्हास पाटोवच्या कार्यक्रमाक पयल्यान पयले हांव आमच्या नव्या विकार बापाक म्हणा दी बाप अँड्रू लिओ डिसोजा तुमकां गणमनाचो हार्दिक स्वागत सुस्वागत मागता आमच्या विकार बापांनी फुलांतोरो दिवन म्हणा दी बाप अँड्रू लिओ डिसोजाक स्वागत मागच्याक विनंती करता. वेदीचेर आसात आमच्या फिगजेचे लोकांमगाळ विकार भोवमाना दिबाब सिप्रियन मिंटो फाल्यां तावन ते वलेंडशे फिगजेचे सुंखान हाती घेतले तांकां ह्या कार्याक माया मोगोसो हार्दिक स्वागत वर येवकार मागता. तांकां फुलां दिवच्याक हांव मानेस्त आयोग संयोजक डॉल्पी डिसोजा हांचे लागीं विनंती करता. वेदीचेर आसात आज मानादी बाब अँड्रू लिओ डिसोजाक सेवेस्थान दिलेले आसात. मानादी बाब विक्टर डिमेल्लो फाणीर फिगजेचे विगार तांकां ह्या कार्याक माया मोगोसो येवकार मागता. हांकां फुलां दिवन रुडॉल्फ अँटोनी डिसोजा तुवें फुलां तुरा दिवन स्वागत मागच्याक विनंती करता. तशेंच हांगासर आसात बोंदेल फिगजेचे विगार मानादी बाप बाजील वास तुमकां ह्या कार्याक माया मोगोसो स्वागत सुस्वागत मागता. आयवन डिसोजा तुवें फुलां तुरा दिवन स्वागत मागच्याक विनंती करता. वेदीचेर आसात बोंदेल फिगजेचे उपाध्यक्ष मानेस्त रुडॉल्फ डिसोजा तुमकां ह्या कार्याक माया मोगोसो स्वागत मागता. जॉन डिसिल्वा तुमकां मोगाचो स्वागत हांव विनंती करता. लुकस डिसोजा तुवें फुडें येवचें आनी फुलां दिरो दिवन स्वागत मागचें. वेदीचेर आसात आमच्या फिगज गोवळी परिशदेची कार्यदर्शी श्रीमती ज्योती डिसोजा तुमकां ह्या कार्याक माया मोगो स्वागत. बबिता तावरो तुवें फुडें येवचें आनी फुलां तोरो दिवन स्वागत मागच्याक विनंती करता. तशेंच व्हडा संख्येन हजर जाल्ल्या सिटी वार्डाच्या ह्या जागबावांनो तशेंच मंगळूर दक्षिण वार्डाच्या ह्या जागबापांनो तुमकां ह्या कार्याक माया मोगोसो हार्दिक स्वागत सुस्वागत मागता. व्हडा संख्यान हांगासर पेरमणुराक तुमकां पावंक आयिल्ल्या बोंदेलच्या फिगजगारांनो तुमकां ह्या कार्याक माया मोगोसो येवकार मागता. तशेंच आमच्या नव्या ह्या जागबापांक विगार बापांक स्वागत मागोवंक आयिल्ल्या फेर्मोनर फिगजेच्या आमच्या फिगजगारांक ह्या कार्याक माया मोगोसो स्वागत सुस्वागत. सोमेस्तांक परत ह्या कार्याक स्वागत. देव बरें करूं. नवो विगार आमकां आयला लाभला तांणी जबाबदारी दळसो घेतल्या. फिरगजगारांची नांवां आसची रिजिस्टर तांकां दिला. आतां नव्या फिरगज विगाराची वळख आनी सांत सेबेस्तियानाक समर्पिल्ल्या ह्या फिरगजेची चरित्रां तांच्या अनुभवा सवे तुमच्या मुखार दवरूंक फुडें येतात भोवमानादीक बाप सिप्रियन पिंटो. आमच्या सान सेबॅस्टियन फिरगजेचो नवो विगार जावन सेबेस्तान अलंकार केल्ल्या फादर अँड्रू बिसायबाचो प्रतिनिधी जावन आसच्या फादर विक्टर बोंदेलचे नवे विगार जावन आसच्या फादर बेझील उपाध्यक्ष जॉन आनी आमच्या फिरगजेचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी तुमी बोंदेलतन आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या फिरगजगारांनो मोगाच्या पाद्र्याबानो मोगाच्या सिस्टरांनो आज आमची इगर्ज भरून जाल्या. इगर्जीन लोक भरून पळयतना खुशी जाता संतोश जाता. आमची इगर्ज रावंड अबावट लांबाय उणी रुंदाय चड आनी आमच्या इगर्जीन भरून जनेलां आसात. हांगासर रावल्यार सगळें दिसता. फादर अँड्रू निरुडे फिरगजीचे तांकां वर्द मेळोवन 35 वर्सां संपलीं. आमी सेमिनारींत सांगाता शिकोवन आसतलीं हांव
हांवें 3 वर्सां तांच्या वरवीं सिनियर, ते 3 वर्सां ज्युनियर. फादर विक्टर आनी फादर एंड्रू सांगाती, आमच्या तांचे बिसाय बीस तांचे सांगाती. फादर एंड्रू 91 इसवेंत वोर्ड मेळ्ळ्या उपरांत पयलें देरे बैलांत 3 वर्सां सहायक जावन, ताचे उपरांत सांत आंतोनीच्या आश्रांत 2 वर्सां सहायक जावन आनी उपरांत कुलशेखरांत 1 वर्स सहायक जावन बोवा पुरबायची सेवा ताणें दिल्ली आसा. ताच्या उपरांत आमच्या लागसारच्या मंजेश्वर फिरगजींत 7 वर्सां, उपरांत निरकाणांत, उपरांत जेप्पूंत आनी पक्षिगेरेंत आनी प्रस्तूत बोंदेलांत लांबखाळ आमकां 6 वर्सां, ताची 8 वर्सां जालीं थंय. मंजेश्वरांत याजकाचें घर आनी इंग्लीश मिडियम इस्कॉलाचें बांदून जायत्या विद्यार्थींक तांणी शिकपाक बरो अवकाश करून दिल्लो आसा. आनी ते मंजेश्वर आसतना तांणी म्हाका रितीर दिवंक आपयल्लें, हांव रितीर दिवंक गेल्लो. ताचे उपरांत पक्षिगेरेंत तांणी बरें एक हॉल बांदला आनी थंय यात्रीक जागो, आनी तो बरो अभिवृद्धी तांणी केला. जेप्पूंत आसले, जेप्पू सेमिनरींत जेप्पू इगर्ज आसा, फिरगज आसा, ताचे विगार जावन आनी सेमिनरीचे प्रोक्युरेटर जावन तांणी सेवा दिल्या. ताचे उपरांत बोंदेलाक ते गेले आनी तुमी जाणात बोंदेलान केल्ली असर हांव विस्मिता, मजबूत इगर्ज, सबित इगर्ज, मार्गादेगेर बारया पुरबायन सोंपता आनी सालोरसचें भक्तीपण चड चड नावाडी करूंक तांणी जायती मेहनत केल्ली आसा. फादर एंड्रू एक बांदपी मात्र न्ही, बांदपाचे आनी चड काळजा मोना बांदचे याजक, बरो प्रसंगदार, मागणे असो पाद्र्याप, मागणें आराधान हें सगळें बोवा पुरबायन ते चलोवन व्हरतात. शिस्तेचे आनी भक्तेचे याजक, तो समेस्तांचो इश्ट. पूण आज कितल्यान पाद्र्या पावंक आयल्यात पळय, अशें म्हणटाना पाद्र्यापांचो इश्ट, लोकांचो इश्ट. तो समर्पीत याजक, तो चुरूक आनी सुटसुडीत याजक, तो गोंड चिंतपी, दुबळ्यांचो ताका उरतो मोग आसा. तो म्हजो मोग, तो म्हजो इश्ट, म्हजो अभिमानी. खंय मेळ्ळ्यार ताणें म्हाका बुटलून धरचें आनीक बारी होगळीक उलोवची. थोड्या दिसां आदीं तो हांगा आयिल्लो, सांगनासतना आयिल्लो, खंय वेल्ला कण्णूर वेता आसतना पाटी येताना तो हांगासर आयिल्लो. पूण हांव हांगासर नातलो, फोन केले आनी पाटी गेल्या उपरांत ताणें बरें करून बरयलां म्हाका, बारी सोबीत केलां, बारी बरें केलां अशें म्हण सांगून. ताका हांवें सांगलें तुवें बारी बरें केलां गेल्ल्या कडेन. सो बरें करचें आमचें काम आनी बरें तांणी केलां. आनी विशेश तरान तांणी सामुहीक संभ्रम चलोवचे. हांवें गुरपूर कायकमात आसतना 2 बोटी सामुहीक हजारां चलयल्लीं. सुलाबाचें काम न्ही, कश्टांचें. पक्षिगेरेन जावन दी, पोरबोंदेलान पयले बोटी, पयल्या कुंभाराचो संभ्रम, सामुहीक संभ्रम अशें तांणी हें चलोवन व्हेलां. बारी हुशार ते. फादर एंड्रू जायतीं देणी देवान तुमकां दिल्यांत आनीक देण्याचो पुंजो तुमी. आनी ह्या संदर्भाचेर सगळे फिरगज कोटाम संतोश पावता. हर एका फिरगजीक नवो पाद्र्याप येताना एक आशा आसता, आमकां बरो पाद्र्याप जायचे, सुटसुडीत पाद्र्याप जायचे, भलायकेवन पाद्र्याप जायचे, देण्यावन पाद्र्याप जायचे. ह्या फिरगजींत मस्त अवकाश आसात आनी ह्या फिरगजगारांक जाय जाल्ले विगार तुमी मेळ्ळ्यात. आमकां बारी खुशी आनी चड जावन म्हाका चड खुशी, कित्याक म्हळ्यार आमी आदीं तावनी इश्ट आनी अभिमानी. तशें म्हणटा आसतना आदल्या विगाराक आनी आतांच्या विगाराक बरें स्पंदन जाता म्हणलो एक बरोसो एक आशा. तसलो पाद्र्याप तो, कोण पाद्र्याप आयल्यार ताका आरोन धरता, पटलून धरता, बरो स्वागत करता आनी बरें अवकाश दिता. त्या देखून हांव व्हड संतोश पावता फादर एंड्रू. आतां आमच्या फिरगजीची संक्षिप्त वळख. पेर्मानोर फिरगज आमचे देसी नावाडीक फिरगज सान सेबास्तियान दोडतो मार्तीर. ह्या फिरगजीक 108 वर्सांची चरित्रा आसा. 1150 कातोलीक कुटुंबां आसात. 30 वाडे आसात. सुमार 4,500 फिरगज लोक आसात. आमच्या फिरगजीक 3 कॉवेंतां आसात. बेतेल कॉवेंत, निर्मला कॉवेंत, एलोशियन कॉवेंत. आमच्या फिरगजींत
जायते संघ संस्थे आहात आदली फिरगज पड्या देखून हांव गेल्ल्या सगळी फिरगजां पैकी चड संघ संस्थे आजचे ह्या फिरगजीन आनी भोव अपुरबायेन चलतात ते बरें करून कार्यक्रमां करतात बरो सहकार दितात कसलीय प्रॉब्लेम ह्या 6 वर्सांनी म्हाका फेस करूं मेळिल्लें ना तांची जीं कामां ते बरें करून करतात तांच्या जमते गेल्या बारीक खुशी तांकां तशें हांव हे बडी तांच्या जमतेक वेतलो आनी ते तांचें जें काम अपुरबायेन करतात हांव आयल्या उपरांत मस्त जुबल्यो जाले कार्यक्रमां जालीं संघ संस्थे एकयीनपणी अपुरबायेन ती करतात हांगासर मस्त इस्कालां आसात 4 इस्कालां पयलें होली एंजल्स कन्नडा मिडियम तुमकां जुबल्यो करूंक मेळटा आनी 2 वर्सांनी 100 वर्सांचो जुबल्यो जावंका सेंट सेबॅस्टियन हाय स्कूल आसा ताच्या उपरांत इंग्लीश मिडियम सेंट सेबॅस्टियन इंग्लीश मिडियम आतां होली एंजल्सां सुमार 300 भुरगीं आसात सेबॅस्टियन हाय स्कुलान 200 भुरगीं आसात इंग्लीश मिडियम हाय स्कुलांत 1300 भुरगीं आसात सिल्वर जुबलीची सुरवात आमी नोव्हेंबरान सुरू केल्या आनी दोळस 4-5 कार्यक्रमां बोवापूरबायन चल्ल्यांत आनी येवच्या नोव्हेंबरांत सिल्वर जुबली सेलेब्रेशन आसतलो घट्ट करूंक आसा PUC कॉलेज आसा सिल्वर जुबली पोरस नोव्हेंबरान जाली आनी तातूंय सुमार 700 लागीं भुरगीं आसात 650 to 700 आदल्या वर्सा ताच्या आदल्या वर्सा 750 भुरगीं आहलीं सुमार लागीं 700 भुरगीं आसात अशें ಒಟ್ಟು 2,500 विद्यार्थी आमच्या कॅम्पसांत आसात आनी पुरा शिक्षकेतर सिबंदी म्हणटना 120 जाणां आसात तुमकां मुखार दिसता व्हडलें सभाभवन ताच्या पंगडाक आनी सभाभवन 2 सभाभवन आसात आनी फाटल्यान गेल्यार आनी 2 सभाभवन आसात 2 व्हडलीं 2 धाकटीं आनी इस्कालांनी 3 सभाभवन आसात व्हडली फिरगज देखून थंय हांगा कार्यक्रमां जातेत आसात हांव येवच्या पयलें सुमार 20 आंगडी आशिल्ल्यो आदल्यो पोरण्यो आंगडी आतां आमच्या कॉम्प्लेक्सांत आमच्या त्या सभाभवनांत वयर सभाभवन मोदें सभाभवन थंय परत्यान 20 आनी 1 आंगडी अशें म्हणटा आसतना 40 वयर शॉपां आसात सुबीत कंपावंड नितळ आसा सुबीत इगर्ज आयले वारस ही नवीकृत केल्ली बरें ग्रेनायट घाल्यात आनीक रुकाडाचें बरें करून पॅनलिंग पुरा केलां सागोणेच्या रुखाचें आनी पुरो नवें इंटरलॉक्स घालून हांगाच रावया आतां वेचें नाका ह्या दिसांनी आमी भायर वयचें बारी उणें कित्याक म्हळ्यार भितरली भायली सबाय पळयतना बारी संतोश जाता दादोसकाय भोगता आनी तसरी दादोसकाय तुमी पोर हांगा आयिल्ल्या वेळार सांगलां म्हज्या लागीं सगळें सुबीत आसा म्हूण बोंदेली सुबीता हांगाय सुबीता फादराबाचें घर व्हड आसा कित्याक जाणां फादराबाक घेवन रावयेत मस्त गेस्ट रूम आसात सकळी सवलती आसात उत्पत आसा 2 कोपेलां आसात एक आडम खुद्रू म्हयन्यांत हे पटी मीस थंय सोनवाराचें सांजेर आनी उरलाला होयगे आनी एक कोपेल आसा थंय म्हयन्याक एक पटी मिसां आसतात एक योजन आदुरें उरलां सोपण जावन उरलां आडम खुद्रू नवी इगज आनी फिरगज कुटाम करचें आदल्या बिगारान फादर JB सल्डानान हाची सुरवात केल्ली आनी हाच्या दिशेन हांवें तर हांगा कोवीड आशिल्लें आनी ह्या सभाभवनाचें येवजन आनी शॉपांचें येवजन वॉर्ड सयत येवजन ही केस हायकोर्टांत आशिल्ली ती क्लियर करन तें बांदूंक एक 3 वर्सां गेलीं सगळें कंप्लीट करूं आनी आडंगुतचे इगर्जेक हात घालता आसतना ती जाग्याची खंयचीय दस्तावेजां सारकी नासली आनी ह्या दिशेन फाटल्या 3 वर्सांनी जायती मेहनत केल्या आतां फायनल हंतर आसा लोकांक बरी उर्बा आसा 2 एकरे 30 सेंट्स जागो आसा आनी हो जागो एलोशियस कॉलेजींत हांव जायतो पयसो खर्चून माती हाडन समतट करन इगज बांदीचें म्हूण हांवें प्लॅन एस्टिमेट पुरा करन आदल्या मेळांत बिसाय बडें वचून म्हाका एक वर्स एक्सटेंशन दिवचें म्हणून विनंती केल्ली बिसायब जायना म्हणून लागले हांवें सांगलें फादर एंड्रू 2 वर्सां दिल्या म्हाका कित्याक दिवंक जायना बिसायबान म्हळें फादर एंड्रूक दिवन हांव लाफींग स्टॉक जालां आनी कोण्णा कितें दिना म्हणून लागलें सो अर्दो घंटो भिजपा लागीं कशें जाकोब आनी देव झुजलो पळय तशें हांव झुजलो एकूच कशें म्हणीर रावचें एक बंतो सजे ह्या लोकांक मस्त उर्बा आसा आनी म्हजी बरी वळख आहा तांकां अशें तातूंत हांव इल्लें बेजार पावलो आतां तें उलयतना म्हाका दूख देंवता पूण लोकांक आशा आसा मोहन आसा संपण मुळांय आसात
आनीक सांगपा म्हणल्यार दिवूं सुद्दां इतलो लोक बऱ्या मनाचो लोक आसा आनी त्या देखून तुमच्या काळार इगर्ज जावं दी कित्याक तुमी इगर्ज बांदल्या सो इगर्ज जावं दी फिरगत जावं दी आनी मुस्ताना म्हणटात फादर 3 वर्सां भितर इगर्ज जाय तुमी परत्या पाटी येयचे आमचे विगार जावन कित्याक वालेन्सिया वर्सान वचचें नाकाय ती पुरो 3 वर्सां पुरो म्हणचे तितली उमेद हांवें दाखोवची उमेद तांकां आसा हांगा फुल्ल लायफ आसा सगळो दीस सकाळीं तावन राती 8:30 वरां पर्यंत भुरगीं तरणाटे लोक गुंतेत आसतात अशें म्हणटा आसतना हांगा बरो वावर आसा लोकांचो बरो सहकार आसा लोक बरो उदार मनाचो ह्या जागांचो मोग तांकां आसा ह्या जागा थंय गौरव आसा तांणी म्हजो मस्त मोग केला तांकां धाडूंक आतां मोन ना तरी पूण म्हाकाय रावंक आशा आसा तांकां धाडूंक मोन ना पूण फादर एंड्रू हांगा येवन जाला आनी कांय करूंक जायना पूण म्हाका इतली तुकुशी ताका बरो विगार मेळ्ळा बरो सहायक पाद्री फादर मेल्वीन हांगा आसा सुटसुटीत आसा आनीक हरिया काकी येस फादर ओके फादर म्हूण सांगून सगळ्याक बरो सहकार दिता आनी बेगीनच देशचो प्रोक्युरेटर जावन आशिल्लो खासदार जावन फादर जगदीश पिंटो तो आमच्या वनी तरणाटो 54 वर्सां प्रायसो तोय हांगासर बेगीनच येवनसो आसा वस्ते ह्या जाग जावन म्हज्या वेळार 3 वर्सां सहायक विगार विद्यार्थी आसले मस्त काम आसता पूण तुमकां एक वस्ते ह्या जाग एक सहायक पाद्र्या म्हणटा आसतना सकाळीं सांगलें शिश्टां पळयतात शिश्टां आसात बरो सहकार दितात मिरण्यां बरो आसा सगळें बरें आसा रांदपी मात तुमी सोदून काडीचे अशें म्हणटा आसतना फादर एंड्रू ही बिरगज बारी बरी तुमकां खंडीत जावन ती रुजतेली बरी जातेली तुमचें जिवन हांगा हॅप्पी आसतलें राठोड आसा काम आसा तुमी करतात तुमी राठोडचे पाद्र्या फादर वालेरियन पिंटो आसा चापलीन जावन उरलाला कॉन्वेंटांत आनी कांय गरज पडल्या तेय कुमो करून केदाळ तयार ते आमकां एक शिक्षक एक गुरू आसल्या बरी तशें सगळें बरेंत आसा ह्या संदर्भाचेर बोंदेल फिरगजगारानो तुमच्या विगाराक तुमी एवढ्या संख्यान हांगा आपोवन हाडून आयल्यात आनी तुमी कांय कत करची नाका बोंदेल आनीक फेर्मानूर कांय पयस ना लागींत आसा मुस्तान आनी म्हाका म्हणलें आसा आमकां बेजार जाता पूण तुमी लागींत आसात न्ही म्हूण खुशी जाता म्हूण सांग तशें तुमी सड्ड पयस ना थंय तर हांगा येवंक सड्ड म्हळ्यार 20 मिनटाची वाट तशें म्हणटा आसतना ही फिरगज तुमकां मोगाची जावं दी बरी सेवा लाभोवन दी आनी तुमचे दीस संसाचे दादोसकायचे जावं दीत सासाब्यास देवाची मजत तुमकां भरपूर तरान लाभोवन दी म्हूण सांगून आशेवन दोनी संगती हांवें उट्टू केल्यात पाद्र्याची वळख आनीक फिरगजीची वळख देखून इल्लेशें लांब जालें तुमकां देव बरें करूं देव बरें करूं फादर सिप्रियन पिंटो आतां वेळ आयला पेर्मानूरगार राखोवन रावल्ली घडी आयच्या दिसा जबाबदारी घेतिल्लो 21वो विगार 21ने विगार मनादिके बाप एंड्रोलियो डिसोसा तांची बोगनां आमच्या मुखार दवरच्याक तांचे लागीं विनंती करता ओवर टू यू फादर आत्ता म्हणसर पेर्मानूर फिरगजीचो विगार जावन आशिल्ल्या मनादी बाप सिप्रियन पिंटो बिस्पाचो प्रतिनिधी म्हजो खास मित्र म्हजो सांगाती बाप विक्टर आज तुवें म्हाका सेवेस्थानार बसयली तूं कांय व्हडलें सेवेस्थान मेळोवन दी म्हूण मागता येवच्या वर्सा म्हजो सक्सेसर बोंदेलचो विगार मनादी बाप बाजील वास ह्या फिरगेची उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी आमच्या फिरगेचो उपाध्यक्ष म्हज्या मोगान हांगासर आयल्या जायते म्हजे अभिमानी म्हज्या मोगाचे इश्ट याजाक मलगोडो याजाक बाप वल्ली पिंत बोंदेलचोय मलगोडो याजा फादर रॉबर्ट पिंत आनी समेस्त म्हज्या बोंदेल तावन आयिल्ल्या मोगाळ म्हज्या मोगाच्या बोंदेल फिरगजगारानो आनी आतां म्हज्या फिरगजगारानो पेर्मानूर फिरगजगारानो तुमकां बरी सांज हांव मागतां हांव भायर सरतना जोर म्हाका शेळ देखून थोड्यांनी म्हळें तूं आलो काणगे रोडोंग न्ही नाक पुसूंक म्हळें जोर शेळ म्हाका मोगाच्या पेर्मानूर फिरगजगारानो पयलें तुमचे लागीं हांव उलयतां हांगासर पाद्रापान तुमची सविस्तार फिरगेजीची वळख म्हाका करून दिली म्हजे विशयां ती भोव बरें सांगलें आमी दोगी इश्ट म्हूण सांगलें सांगाती म्हूण सांगलें
आनी जायतें सांगून लास्टाक एक मात बेजार केलें कुक्क ना म्हणून आमकां जाय जाल्लें मेन टेंथ पूण म्हाका भोगता कुक्क ना जाल्यार तुमी एक एका दीस एक एकल्यार रांदून हाडल्यार पुरो म्हाका एक एका दीस एक एकल्यान मात न्ही सकाळीं इतली कुटुंबां आसात की 6 वर्सांनी सकाळीं ब्रेकफास्ट एकल्यार दनपरां जेवण एकल्यार संजेर एक जेवण हाडयेत तितले तुमकां अवकाश आसा कित्याक हांगासर हांवें आयकलें तुमी मस्त बरीं बऱ्यांतली बरी फिरगस हांगासर म्हाका देवान फावो केल्या व्हडलो दर्यो आनी हांगासर सागोर सुमणयेत लोकांची खतड सुमणयेत आनी म्हाका लोक म्हळ्यार बारी लायक मस्त लोक आसल्यार मस्त इगजबून लोक आसल्यार बरें जाता मीस सांगोंक शर्मा सांगोंक देखून म्हाका बेसायबान दिल्ली फिरगज एकच हांवें दुसरे खंयचेय सांगूं ना तूं पेरमानूर वच म्हणालो जायत म्हळें आनी बेसायबाच्या उल्या पळो दिवन हांव हांगासर पावलां हांव कितें हाडून आयलां तुमकां म्हजे लागीं हेर कितेंच ना हांव देवाचें राज हाडून आयलां देवाचो मोग हाडून आयलां फिरगज कुटुंबाक बांदूंक कितें चकड अत्मीक संगती गरज आसात त्यो भरपूर मापान म्हजे लागीं आसात म्हूण हांव धैर्यान सांगतां तुमचो हांव मोग करतलो तुमची सेवा करतलो तुमचे अत्मीक गरजां पावतलो तुमकां देवाचें उतार परगट करतलो सक्रामेंत वांटतलो आनी कितें म्हजें याजाकी मणियरपणाची सेवा आसा ती यथार्थपणे हांव करतलो म्हूण तुमकां भास दितां फाटल्या 35 वर्सांनी म्हज्या याजाकपणाच्या मणियरपणान हांवें कितेंच फाटीं करूंक ना जावं पुरो मिसाचें बलिदान जावं पुरो देवाचें उतार परगट करचें जावं पुरो सक्रामेंत वांटचें पिडेसाची भेट करची हें आमचें आद्य कर्तव्य तें हांवें यथार्थपणे केलां म्हूण हांव धैर्यान सांगतां आनी तें हांगासर हांव मुखारसून व्हरतलों केदोळ मुसोर म्हाका तांक आसा भलायकी आसा तुमची हांव भरपूर मापान सेवा करतलो म्हूण तुमकां भास दितां बांदपाचो वावर अनिवार्य जाल्ले कडेन आमी करी जाय पडटा हांगासर तुमच्या पाद्र्यापान कितें असाध्य आसलें तें साध्य केलां हांगा मात्र न्ही गेल्ले कडेन ताणें तशेंच केलां तो सादारण सारिताचो जुतात देवाचो शारोतीक म्हणटा तें असाध्य आसलें साध्य करचें सांत तें आनी हांगासर दोट्ट्या मार्तिराच्या पांयां थळा आयल्या उपरांत कितें सकट अपूर्ण आसलें तें तांच्या मिनेतेन संपूर्ण जालां देखून बाप शिप्रियेची छाती म्हजे लागीं ना बाप शिप्री निजायकी तूं छाती वच याजाक आनी आज हांगासर तुका ही पर्जा परमानूची फेजा सोडूंक तयार नातिल्ली म्हूण तुवें सांगलें म्हाका जाय जाल्यार आमी पाटी येता म्हाका हांव बोंदेलांत फादर बाजील वाचा सांगता एका कुडांत रावून तो विगार हांव एका सायडीन रावून तांची सेवा करूंक तयार आसा पूण जायना तें कित्याक हुद्दो स्विकार करून जाला आनी बेसायबा मागीर राग येवंका काल जावन आमी देखून हांगासर हांव रावतां तुमी लागीं आसात वलेनशा चड पयस नात आतां थंय खालें करतात की म्हाका समजना थंय पुरा जालां काली सिमेस्त्रेन तें कॉपेल आसा तें खाण काय ताच्या वयर खंय बांदतात की गुत्तू ना म्हाका कित्याक म्हळ्यार ताका बंधनांतल्यान न्हीद पडना ताका देखून सिप्री एक बारी एक छातीवंत याजाक म्हणयेत हांवें ताका केदाळे एप्रिशिएशन करचें मंजुरांत कितें असाध्य आसलें ताणें साध्य केलां थंयसर तें हॉल बांदूंक तितलें सुलाभ नासलें आतां मंजुरांत थंयसर उत्पत येता जाल्यार फादर सिप्रीचें साधन हांवें ताका बंदेल हाडूंक साधन चिंतलें थंय एक हॉल जावंक आसलें पूण हांवें कांय त्या विशयान चिंतूं ना धाडल्यार काही बांदतो करना हॉल पूण ताच्या की व्हरतें आतां हांगासर ताणें साधन केलां पूण हांगासर ह्या फिरगेजीन ताणें दिल्ली सेवा तुमी मानून घेतल्या ताचो मोग केला ताका तुमी अभिमानान पळयलां आनी तुमी ताचे सांगाता आसल्यात कित्याक ताणें एकल्या वरवीं कांय करूंक ना तुमच्या सगळ्यांच्या सहकारा वरवीं ताणें साध्य जाला आमी आमचेच तकी कितेंच करूंक शकना आमी फिरगस बांदता आसतना थोडी बांदपा अनिवार्य रितीन जाता ती बांदतात पूण ताणें हांव चिंता फिरगस बांदपा सांगता दिसत्या बांदपा सांगता ना दिसतें भवरताचे बांदपी रुता केलां जावं पुरो ताचे मिसाचें बलिदान ताचे प्रसंग ताणें मांडून हाडचें आत्मीक कार्य सामाजीक कार्य ही सगळी फिरगास जिवाळ दवरूंक ताणें प्रयत्न केला आनी हांव चिंता हे सगळे मुखारसून आमी व्हरूंक आसा हांवें एकल्यान न्ही तुमी देखून तुमकां हांव
तुमचो भरपूर सहकार मागता आनी कितें जावंक आसा तें आमी आसल्यारय जाता आमी नासल्यारय जाता. वी आर नॉट इंडिस्पेन्सिबल पर्सन. म्हज्या जाग्यार आनी एक लायल्यारय जावचें काम जाताच. कित्याक बांदचें आमी न्ही, दंड दिवचे तुमी. बांदपी आसतात, शिल्पी आसतात, कॉन्ट्रॅक्टर आसतात, तांणी बांदचें. आमी एक मुखेलपण मात्र आमी एका ड्रायव्हरा बरें स्टायरींग मात गुणावचें. देखून सगळें जाता फिरगज घरा वरवीं. फिरगज घरा बरी, फिरगेजेंत सगळें बरेंपण जाता. देखून तुमकां हांव शाबासकी पटयता. इतलें सगळें हांगासर प्रगती जाल्यार तुमच्या सहकारा वरवीं, तुमच्या विगाराक तुमी सहकार दिल्ले वरवीं हांगासर सगळें साध्य जालां. मुखारसून वरया, प्रत्येक जावन आत्मीक वावर, गवळीक वावर बरो करया. आनी खंडीत जावन हेर कितें वावर जावंक आसा तो देव ताच्या दयेन पंथा पवयतलो. म्हज्या मोगाळ बंदेल फिरगज घराणो, तुमचो हांव कसो उपकार बावडूं. पाद्रपान येदोळ सांगलें सडाव तूं 6 वर्सां आनी पाद्रपाक 8 वर्सां रावयलो म्हणून. ताका इल्लें मेसोर जालो कोणा, ताकाय रावंक म्हण आसलें हांगा. पूण हांवें अनिवार्य जावन रावपाचें पडलें. 7व्या वर्सा इगर्ज इनॉग्रेशन केली. 8व्या वर्सा इल्लें देवें आशिल्लें आनी सगळें फारीक करून सगळें म्हजें काम संपोवन मिसांव संपोवन हांव मुखल्या मिसावाक तयार जालो. तुमी म्हाका सोंड घालूंक ना. 8 वर्सांनी तुमी म्हजो भरपूर मोग केला. आमी एक व्हडलो विगार आनी परजा तशें नासलें हांव. आमी एक कुटुंबा भशेन आशिल्लें हांव तुमचो सबारांक एक व्हडलो भाव कसो, सबाऱ्यांक एक आत्मीक बापय कसो, इश्ट कसो तुमचे सांगात हांव जियेलां. म्हजें व्हडपण हांव केदांडय सांगूंक ना. तुमचे सांगाता हांवें काम केलां. कितें बंदेलां जालां, सगळो लोक नावाडटा, कितें करतें जालां तें सगळें तुमचे वरवीं. तुमी दिल्ल्या दानावर न्ही. काल आमच्या बंदेल फिरगज घरांनी बगार सक्कड सालोरन्साच्या भक्तीक आनी थंयसर दान दिल्ले वरवीं आज थंयसर भोव मजबूत देवाळ उबें जालां आनी आमची बंदेलची कीर्त आख्ख्या संवसाराचेर पावल्या. हांव हांगासर विकार जावन येतो ना. म्हाका एक व्हडलो ट्रान्सफर आशिल्लो जानेवारीच्या 1 तारीखेर. तो देवा बापान कॅन्सल केलो. त्या वाहन अवघडान अजापी रितीन म्हणले बरी देवान म्हाका दवरलो. जावं पुरो खंय पेरमारोसां बसत्या म्हाका खंय मोन आसली कोण हांवें हांगा येजय म्हणून. देखून ती देवाची मांडावळ कितें देवान म्हणजे तें बरेंपण पळयलां आनी कितें ताचें मिसांव हांव मुखार सुरू जैम ताची आशा करना. देखून हांगासर आज येवन पावलां. देखून म्हज्या बंदेल फिरगज घराणो तुमचो हांव मनपूर्वक उपकार बावडटां. प्रत्येक जण म्हज्या सांगाती याजकांचो, गोळीक परिशदेच्या सांद्यांचो, सर फिरगज घरांचो, कोणें सक्कड म्हणजे ते मोग अभिमान दाखयला तांचो आनी कोणें सक्कड म्हणजे ते तितलो मोग दाखोवना उणो दाखयला तांचोय, कोणें मोगूच करूना तांचोय हांव मोग करतां आनी उपकार बावडटां. तुमचो उदास सदांच म्हज्या काळजांत आसतलो. कित्याक तुमची फिरगज म्हाका भोव मोगाची फिरगज जाल्ली. म्हज्या सक्कड फिरगजां पैकी हांवें सांगीत बंदेल फिरगज एक भोव अपुरबायेची फिरगज. बंदेल फिरगजेंत हळ्ळेचें वातावरणय आसा, सिटीचें वातावरणय आसा. सादो लोक आसा, तिका आस्पदवंत लोक आसा, दुबळो लोकय आसा. एका ह्या जागाक एक संपूर्ण रितीन ताच्या गवळीक बाबतची तृप्ती मेळा जाल्यार बंदेल फिरगज. देखून हें तुमचें बरेंपण हांव मेसवालां, तुमचें सादेपण म्हाका मानवालां. तुमचो मोग हांवें भरपूर अनुभव केला. तुमकां हांव विसराना. तुमचो हांव मोग करतां, तुमचे खातीर हांव मागतां. पेरमानूर चड पयस ना. हांवें पेरमानूर घरांत सांगलें रांदून आदा म्हूण. तुमकां हांवें येत कांय चड पयस ना. देखून कांय इचिन येताना खाली येता आनी येनाकात. कांय येताना हाडून या. तें म्हाका कितें पसंद म्हूण तुमकां गुत्ता. कांय हाडल्यार बरें म्हूण दिसता म्हाका. कित्याक येतो ह्या गाडये म्हजो बोटलें ना आनी मुखार गुत्तू ना. देखून तुमकां सगळ्यांक हांव बरें मागता. म्हज्या मोगाळ पेरमानूर फिरगज घराणो तुमकां भरपूर म्हजी सेवा आसा. म्हज्या काळजांत जायतो मोग आसा. म्हज्या काळजांत जायती काकूळट आसा, दया आसा. हें सगळें हांव तुमकां वांटतलो मुखल्या दिसांनी. आनी आमी एक फिरगज कुटाम जावन जियेवया. सांगाती आसा बाप मेलबीन आसा, तशेंच बाप जगदीश पिंटो हांगासर थोड्या दिसांनी येता. आमचें ल्हानशें कुटाम हांगासर. आमच्या कुटुंबांत तुमकां बरें खंडीत भोगूंक मेळटलें, बरें खंडीत आयकूंक मेळटलें आनी बरी सेवा लाभतली. आनी तुमचोय भरपूर पाठिंबो सहकार म्हाका जाय. देखून म्हाका मोगान स्विकार केला तुमी. हांगासर येता आसतना तुमचो वैभवाचो स्वागत पळोवन म्हजें दूख पुरा भितरच दवरलें. आनी आतां
संतोषान आसा देखून ह्या खातीर तुमकां दिनवासता तुमचो हो स्वागत मोगाचो स्वागत जालो आमचें दूख संतोषान तुमी बदललें बंदेल फिरगस घरांय आतां आसून आसात हांगासर बरी फिरगस तांच्या आवी घराक मेळ्ळ्या म्हणून आनी खंडीत जावन ही बरी फिरगस देखून सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणून सांगून म्हज्या सांगाती याजकाचो हांगासर पावोवंक आयिल्ल्या सगळ्या याजकाचो उपकार बावडून कोण पुर आयच्या कार्याक हांगासर आयल्या त्या कार्याक कोणें बरो वाव उरला कितें जालां सगळ्यांक देवाचें बेसांव मागून म्हजे पासून मागात म्हणून विनंती करून तुमकां म्हजें मागणें बसावन बंदेल फिरगस घरां पेरमानूर फिरगस घरांक म्हजो मोग पाठोवन ही म्हजी उतरां अखेर करता देव बरें करूं. मनादीक बाप अँड्रो डिसोजा तुमची उतरां आयकून आमची काळजां बरोवन आयली खंडीत जावन आम्हा सर्वांचो सहकार तुमकांय आमी बसयता खंडीत जावन तुमी ह्या फिरगजेंत संतोशान आसतल्यांत म्हणली म्हजी पातयेनी आतां निमाणे आयच्या बिस्पाचो प्रतिनिधी जावन आमच्या फिरगजेचे सुकाण बाप सिप्रियन तावन हस्तांतर करूंक जबाबदारी वयसून घेतले बाप विक्टर डिमेल्लो तुमची मोलादीक उतरां आतां आमच्या मुखार. पेरमानूर फिरगजेचो विगार बाप अँड्रू म्हजो सांगाती आनी म्हजो इश्ट आनी आज पर्यांत ह्या फिरगजेचो विगार जावन फाल्यां संजेर वालेन्सिया फिरगजेचो विगार जावन वेचो बाप सिप्री येदोळ पर्यांत म्हजो विगार वार तशेंच बंदेल फिरगजेचो विगार बाप बाजील पेरमानूर फिरगजेचो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी बंदेलचो उपाध्यक्ष फादर अँड्रूक पावंक आनी फादर अँड्रूक स्वागत करूंक आयल्या सर व्याजाकानो धर्म भयणीनो बंदेल घरानो फिरगस घरानो पयल्यान पयलें बाप अँड्रूक हांव पेरमानूर वाराड्याच्या सर्व याजकांच्या तर्फी ह्या वाराड्याक पेरमानूर वाराड्याक हांव स्वागत करतां आनी गवळी बापाच्या नांवी आनी हांगासर आसलेल्या सर्व याजकांच्या नांवी तुमकां अभिनंदन आनी उल्हास पाठयतां. हांवें थोडे संगती सांगया म्हण बरोवन हाडले फादर अँड्रू विशयांत फादर सिप्रीन सगळें सांगून जालें पूण थोडे संगती बाबा अँड्रू आमच्या दियेसीचो एक शातीवंत याजक एक नांवार्दीक पाद्र्याक पेरमानूर फिरगजेची तुमी सगळीं लकी अदृश्टवंत पेरमानूर घरां कित्याक म्हळ्यार तुमकां पटापट शातीवंत नांवार्दीक याजक मेळोन आसात. बाप जे बी सल्डाना बाप सिप्री आनी आतां बाप आंद्रू तशें म्हणटाना लागले की एक 18-20 वर्सां शातीवंत पाद्र्याक म्हणटा आसतना आनी ताचे वरवीं ही फिरगज बारीक क्रियाळ जाल्या. हांवें सांगलें बाप अँड्रू एक शातीवंत पाद्र्याक म्हणून ही इज अ बिल्डर आनी फादर सिप्रीन सांगलें ताणें मस्त बांदपां बांदलेलीं आसात. पयलीं फिरगस मंजेश्वर थंयसर पाद्र्यावाचें घर इस्कॉल आनी ताजे उपरांत पक्षिकेरे बोंदेलांत मस्त अजापां केल्यांत. तो शातीवंत तसल्या संगतीन मात्र न्हय तो शातीवंत लोकांचें काळजां जिखच्यांत लोकांचें मनां जिखच्यांत. खंयच्या फिरगजेक तो गेला थंयसर ताका विरोध म्हणले कोणी नातिल्ले. थोडे कोणी विरोध आसा जाल्यार तांच्याच कारणा खातीर पण फादर अँड्रू तर्फेन ताचे वरवीं कोणी ताका खंडीत जावन विरोधी नात आनी कोणी विरोधी आसा जाल्यारय फादर सिप्रीन सांगल्या बरी वचून तांकां पटलून धरून तांकां बक्षितां म्हणटा आनी तशें ताणें केलां. आनी तसो करचो एक याजक हांगासर कितेंय बांदपां बांदूंक नात येदोळ सगळीं बांदून जाल्यांत. आनी फादर सिप्रीन सांगलें कुद्र्यार एकय घर जावंक आसा म्हणून आनी ती खंडीत जावन जातली म्हणून म्हाका बरवोसो आसा. पूण हांवें फादर अँड्रूक सांगचें जाता जाल्यार फादर अँड्रू हांगा तावन हायवेक एक सोंको बांदे कित्याक म्हळ्यार आज हांगा येता आसतना बारीक कस जालें मस्त ट्राफीक आनी फेस्तां आनी पुरो जाता आसतना हांगासर बारीक ट्राफीक आनी बारीक गर्दी आसा. जाता जाल्यार हांगा कादर आसा आनी युटी कादर ताका धरून हांगा ग्रावंडार तावन संको हाका हायवेक एक संको जाता जाल्यार कर.
हांव फादर एंड्रूक बरें मागता तो खंडीत जावन बरें करता ताका आमी कोणी बरें मागची गरज ना ती शाती ताजें तें आसा ताणेंच म्हळें हांव मोग हाडून आयलां दया हाडून आयलां काकुळत हाडून आयलां आनी कितें सांगलां पळय तें ताणें सत कित्याक म्हळ्यार म्हाका फादर एंड्रूची लागीं लागीं 40 आनी 4 वर्सांची वळख आमी सांगता सेमिनरी एकाच दिसा भरती जाल्ल्या आनी सांगता आमकां वोट जाल्ली तशें जाल्ल्यान ताजी बरी वळख जाता कितें सांगलां तें सत आनी कितें पळय तेज्या वरी करूंक जायना तें तो सांगना काकुळत मोग बोगसाणें हें खंडीत जावन ताचें तें आसा एक देवोत पाद्र्याप दुबळ्यांचो ताका विशेश मोग सादो बरो प्रसंगदार रेत्योरी दिवच्यान बारी हुशार आनी हें पुरो म्हणटा आसतना फेर्मोन तुमकां फिरगच घरांक अत्मीक तरान दराबस्त तो हाडून आयला आनी खंडीत जावन तुमकां मेळटलें बाब एंड्रू फेर्मोनूर एक बरी फिरगस म्हाका कळीत आसा हांव ह्या वाठारांत फाटल्या 5 वर्सांनी आसा ह्या वाठाराचो लोक बरो फेर्मोनूर जावं दी पाणीर जावं दी राणीपुरा जावं दी तांचो मोग केलो जाल्यार ती चड मोग दितात आमी कितलो मोग दिला पळय ताजे की दोडो ती मोग दितात आनी तुमी खंडीत जावन तें करतात आनी फादर सिप्रीन सांगलें लोक क्रियाळ म्हणून वय लोक क्रियाळ तांकां कितें करी जें म्हणून सांगल्यार पुरो आनी सगळें तीं करतात तेंच्या फाटल्यान रावची गरज ना तितलें मुखेलपण तांचें आसा तांचें तें आसा आनी उर्बा आसा सबार संघ संस्था आसात तशें जाल्यार तुमकां भरपूर अवकाश आसा येदोळच्या बरीच क्रियाळ रावूंक क्रिस्ताचें राज तुमी म्हळें क्रिस्ताचें राज हाडून आयल्यात म्हणून तें राज हांगासर विस्तारूंक आनी तें बऱ्या तरान फळां बरीत करूंक तुमकां अवकाश आसा परत एक पटी तुमकां बरें मागता उल्हास पाठयता बरी भलायकी आनी सगळें हांगासर बरें जावं दी म्हणून हांव आशेतां प्रत्येक जावन आमच्या वाराड्याच्या पाद्र्याबांच्या नांवी आमचो आनी एकलो पाद्र्याब सांगाती हांगासर आसा बाब जोझफ मास्करेनस फजीर फिरगजो सोबिगार आमी ते एक जण 91 वोट मेळिल्ले सांगाती आमी ह्याच फिरगज ह्या वाराड्यांत आसा फादर एंड्रू हांव आनी फादर जुजे तशें जाल्यार फादर एंड्रू बटल्यार ना म्हूण खंत करनाका जायत गी एक 11:30 वर अशें कार काणून शिदा पाणीर ये 2 परां जेवया मागीर इल्लें रेस्ट कर च्या पियोवन फजीर या आनी थंय वचून जेवन तुका पाटी येवंक जाय जाल्यार ये नाजाल्यार थंयसर रावया आमचो सांगाती आसा बाब जुजे तशें जाल्यार त्या विशयान कांय टेन्शन नाका आनी जरी तरी खंयच्याय कारणा खातीर तुका येवंक जायना जाल्यार आमकां एक फोन कर आमी कितेंय बुती हाडून येता फेर्मोनूरची तुका खंडीत जावन सोडून घालची नात तुका इतली हाडून दितगी तें मागीर कळटलें तुका मात्र न्ही ती तुवें घरांत हांव रांदून हाड म्हळें न्हय आतां भोवशे आतां आज गुरकार आनी बरो पट्टी करूंक पुरो कोणें हांगासर येवन रांदूंक ड्युटी करूंक आसा गे म्हणून कित्याक म्हळ्यार त्या तराचो लोक हांगासो तुका बरें जावं दी आनी फेर्मोनूर घरांक हांव सांगता एक बरो याजक तुमकां तुमी लक्के बोवा परबेचो पाद्र्याब तुमकां मेळ्ळा बाब सिप्री आमचो विगार वार फेर्मोनूर वाराड्याचो मुखेली तो तुका देव बरें करूं म्हणटा फेर्मोनूर वाराड्या तर्फेन हांगासर तुमी भरपूर आनी भोव आपुरबायेची सेवा दिल्या संस्थे बऱ्या तरान तुमी चलोवन वेल्यात वाराड्यांत बरें मुखेलपण तुमी काण गेलां फेर्मोनूर इगर्जे वाठार सगळें नवें आनी हांगासर हर एक पावटी ह्या कंपाउंडा भितर येता आसतना कितें म्हणी नवें दिसता आनी फाटल्या 1-2 म्हयन्यांनी मस्त बरेंपण दिसलें हांगा बरें सोबीत जालां आनी आदल्या वर्सा इगर जावं दी वटार जावं दी सिमिस्त्री कडेन जावं दी सगळें नवें आनी भोव सोबीत केलां ही एक शाती तांची आनी कितें पळय सपन आसा तांच्या माथ्यान तांच्या तकलेन तें सपन ते जारी करतात तशें जाल्यार तुमी हांगासर केल्ल्या सर्व वावराक आमी देव बरें करूं म्हणटा वाराड्यान तुमी दिल्ल्या सेवेक देव बरें करूं म्हणटा आनी आज आतां तावन फाल्यां भोवशा 4 वरां म्हणसर तुमकां कांय जबाबदारी ना तुमकां फेर्मोनूर वाराड्यान गोंयचें म्हळ्यार बार वाड्या वाठारांत गोंयचें म्हळ्यार बारी संतोश म्हळें फाल्यां एक 3 वरां म्हणसर मस्त बोटीन गोवा तुमकां कांय जबाबदारी ना आतां विगार हांगासर दुसरो आसा तुमकां थंय जबाबदारी काडूंक फाल्यां सांजेर त्या दळा पर्यंत ह्या वाठारांत संतोश पावा ह्या फिरगेजेक तुमी दिल्ल्या सेवेक वाराड्याक तुमी दिल्ल्या सेवेक मुखेलपणाक आमी देव बरें करूं म्हणटा
वालेसियांत तुमची गवळीक सेवा बरी जावं, लोकांक मेचवल्ली जावं, देवाक मानवल्ली जावं दी. लोकांचो सहकार तुमी गेल्ल्या हर एका फिरगेजेन तुमकां मेळ्ळा, थंयसरी तोचो सहकार तुमकां मेळोवन दी आनी सगळें बरें जावं दी म्हणून आशेतां. परत एक फावटी हांगासर आशिल्ल्या पाद्र्यावांच्या नांवीं आनी पेरमनूर तुमच्या आदल्या फिरगेजकारांच्या नांवीं आनी फादर अँड्रूक पावंक आयिल्ल्या सर्व लोकांच्या नांवीं तुमकां अभिनंदन. बरें. देव तुमचें सगळें आसूं. देव बरें करूं. दोगी विगारांक बरें मागल्या बाप विक्टर डिमेल्लो तुमकां देव बरें करूं. आतां निमाणे उपकार बावडोंची उतरां उसारूंक मुखार येता फिरगस गवळीक परिशदेचे कार्यदर्शी ज्योती डिसोजा. देव बरी सांज तुमकां सोमेस्ता. पेरमनूर फिरगजेक नव्या विगाराक येवकार मागच्या ह्या कार्याक हजर आसच्या गवळी बापाचो प्रतिनिधी मेर्सिनमाय फिरगजेच्या पानीरचो विगार मनादीक बाप विक्टर डिमेल्लो तुमकां मनपूर्वकी उपकार बावडटा. आमचो मोगाळ विगार आमच्या फिरगजेच्या अभिवृद्धी खातीर खळमीत नासतना वावरलेल्या लोकांच्या आत्मीक जिणेक प्रेरण जाल्ल्या भोवमनादीक बाप सिप्रियन पिंटो तुमकां तुमच्या मुखल्या मिसावाक जैत मागून सर फिरगस घरा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी मनपूर्वकी उपकार भावडटा. फादर अँड्रू लिओ डिसोजा तुमचें येणें पेरमानुरान संतोश हाडचें आसलें. फादर तुमी आमच्या फिरगजेक मेळटेंक आसता तुमच्या मिसावांक बरें आशेवन तुमकां सर फिरगस घरा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां आमचो भरपूर सहकार बासयता. आमच्या नव्या विगाराक हांगासर पावोवंक सांगात दिल्ल्या नव्यान नेमक जाल्ल्या बोंदेल फिरगजेचे विगार मनादीक बाप बाजिलवास तुमकांय देव बरें करूं. बोंदेल टावन फादर अँड्रूक पावोवंक आयिल्ल्या सर्व याजकांचो धन भयण्यांचो उपकार बावडटा. तशेंच बोंदेल फिरगस गवळीक परिशद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी 21 आयोगाचो संयोजक आनी सर फिरगस घरांक देव बरें करूं म्हणटा. आज हांगासर ह्या कार्याक आयिल्ल्या मंगळूर दक्षिण वाराड्याच्या तशेंच सिटी वाराड्याच्या याजकांक देव बरें करूं. मनादीक बाप अँड्रूक येवकार मागूंक आयिल्ल्या आमच्या फिरगजेच्या 3 कॉवेंताच्या धन भयण्यांक फिरगस गवळीक परिशद सांद्यांक आर्थीक समिती सांद्यांक आनी सर फिरगस घरांक देव बरें करूं. लायव्ह प्रसार केल्या डेल्सन मिडिया फोटोग्राफी केल्या पच्चू पेरमानूर तुमकांय देव बरें करूं. सोमेस्तांक देव बरें करूं. मोगाचनो हांगासर आयल्या सर्वांक थंड पिवानाची वेवस्था केल्या. सर्व याजकांनी पाद्र्याबाच्या घरा आसच्या जेवणा सालांत थंयसर वेचे आनी हेर सर्वांनी हांगासर फिरगजेचे सभा साल आसा तुमी भायर वेता आसतना तुमच्या दाव्या कुशीक आसा पयले आयल्या सैर्यांक अवकाश करून दिवचे उपरांत घरच्यांनी थंड पिवान स्विकार करचे. सर्वांक देव बरें करूं. आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे.
देखर न्हू तुमी हॉलाक वसा थंय तुमकां एग पप्स आनीक ज्यूस आसतलो आनी पाद्री थंय तुमकां मेळोवंक येतले फादर एंड्रू तुमकां मेळोवंक थंय येतले पाद्री